बरे दिसा आमच्या ह्या रोडाचे काम सुरवात जाता। आज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतांचो वाढदिवस। कोविडाक लागून वाढदिवस करप ना अशें ठरयलें, पण कामाक अडचण काय येवची न्ही। म्हाका म्हणपाक लागले की तूं आयज काम कितें आहा तें चालू करून घे। ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आमचे मित्र PWD मिनिस्टर पावसकर जमलेले, सगळ्यांची नांवां घेना, सगळे आमचे कार्यकर्ते, सगळे एक्स कावन्सिलर, आता फुडें इलेक्शनाक रावल्ले सगळे आसा तेय बीन। आनी हे काम एक दोतोरा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन म्हणजे CMA कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन हांव फॉलोअप करतालो, कारण शेवटी हो रोड थोडोसो ऑटोमिक्स करपाची गरज आसली, लोकांचो डिमांड आसलो आनी वयल्यानूय थोडो रोड उरला खंय जातलो। सिवरेजीचे भितर काम आसलें जशें मिनिस्टरान सांगलें। जवळ जवळ 6.5 कोटीचें हें काम नेक्स्ट इमिजिएटली रातचे लेट बी करून, आनी चडशें रातच्याच करचें पडटलें तें। रातचे लेट करून तें काम बेगिनतल्या बेगीन सोंपयतले तें। मागता आमच्या लोकां कडेन की थोडे कॉपरेट करपा जाय, कारण रातचे म्हणजे व्हडलीशी अडचण येवची ना, पण थोडेशे स्लो चलोवन बारीक रोड न्हय हो, हायवे हो, पण लोकांनी कॉपरेट करचें। सगळ्यान पयलीं सामकी खुशी की स्वता मिनिस्टर पॅन्डेमीक आसतना SOP आसतना सुद्दां आपूण येताच म्हणपाक लागलो। हांवें म्हणटालें हांव करून घेता आनी बारीकशें फंक्शन करया। आतां बारीकशें म्हटलेलें फंक्शन तुमी फाटीं लोक पयले जाल्यार बारीकाचें फंक्शन सगळ्यांतलें व्हडल्यांतलें व्हडलें जालां। व्हडल्यांतलें अशें म्हणजे अशें सादारणशें फंक्शनाक पटकन आमी कोणाक सांगूंकूच ना खरें सांगचें आतां। पण मिनिस्टर येयलो, एक 10 कार्यकर्त्यांक सांगपाक जाय, सांगता आतां हांगा 100 कार्यकर्ते जमले। अशे आमचे कार्यकर्ते हें काम करून घेवपाक उमेदीन आहा। लोकांक थोडी परत सांगता इल्ली अडचण जावंक शकता, पूण लोकांनी मातशें हें करपाक जाय आनी हें काम आमी बऱ्या भशेन करून घेवपाक जाय। आमचे मित्र गोंय राज्याचे नगर विकास माननीय मंत्री मिलिंद नायक, तशेंच सगळे आमचे ह्या वाठाराचे माजी नगरसेवक आणि भावी नगरसेवक, उपस्थित सगळे गांवचे ग्रामस्थ, आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर कामत, असिस्टंट इंजिनियर, पत्रकार भाव। आयज आमी हांगसर नॅशनल हायवे 17 हे 6 किलोमिटराचें काम जें आसा हे कॉन्ट्रॅक्टर जोग हेका पडलेलें आसा आनी हे काम जवळ जवळ टेंडर कॉस्ट आसुल्लो हेजो 8 कोटी 14 लाख आनी कॉन्ट्रॅक्टरान कोट केल्लें आसा 6 कोटी 5 लाखांक हे कॉन्ट्रॅक्टरान कोट केलां। आनी हे 6 किलोमिटराचें काम आसा वाडे, वास्को सिटी, सडा आनी MPT। हे काम जें आमी मनसून पयलीं म्हटल्यार मे 15 तारीख पयलीं हें काम क्लियर जातलें। आनी आमकां गोंयांत जे नॅशनल हायवे एक्झिस्टींग 100 किलोमिटर एक्झिस्टींग नॅशनल हायवेचें काम आमी चालू केल्लें आहा फाटल्या म्हयन्या भितर। आनी मे म्हयन्याच्या 15 तारखे 2021 मे 15 म्हटल्यार सगळ्या गोंयचे जे एक्झिस्टींग नॅशनल हायवे आसा 100 किलोमिटराचो हो वाठार आसा आनी हो कंप्लीट जातलो हॉट मिक्स कार्पेट घालून। आनी हे हॉट मिक्स कार्पेट स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टान नॉर्म्स घातलेले आसा। पयलीं ड्रम मिक्स घालताले, आतां बॅच मिक्स स्पेशल प्लांट हाडलेले आसा बॅच मिक्साचे, आनी त्या प्लांटा खातीर हो लेट जालो। हे आमी पयलीं घालपाक आसले 2020 तेन्ना बॅच मिक्स प्लांट आमी तांकां त्या एग्रिमेंटाक आसुल्ले त्या प्रमाणे मातसो लेट जालो। पूण मनसून पयलीं आमचें टार्गेट आसा कंप्लीट गोंयचे सगळे नॅशनल हायवे सुरळीत करपाचे।